He will not be a silent person. He will not be one person who will be going to parliament and non-performing. He will be the best performer, I can assure you. He'll be appreciated. He was already union minister. Many people knew him. Many people loved him. And I'm guaranteeing the people of Goa, just not North Goa, even आमचे गोंयकार लोकांक हांव सांगता, आमचो रमाकांत खलप इतलो बरो मनीस. हांव मागता लोकांक फुडें येयात आनी पळोवप कितलो डेव्हलपमेंट आमचे गोंयचे पासत कोतलो. केंद्रीय मंत्री आशिल्लो तेन्ना सगळे लोक फकत गोंयचे न्ही, भायले पासून उलयताले जेंटलमॅन म्हणून. आनी असले लोक आमकां परत जाय पार्लिमेंटा वचपाक आनी आमचे इश्यू पासून काडपाक. आमकां भुरगे आहात ते, तरणाटे भुरगे आहात ते, जॉब मेळना इतले वर्सान. आमगे MP आशिल्लो तो कितले पाटी केंद्रीय मंत्री जालो, सिटिंग MP I am talking of, श्रीपाद बावल. He was MP from 1999, युनियन मिनिस्टर. आनी कितें जाला, कोणा जॉब मेळ्ळे हिंगा आमचे गोंयकाराक, केसो जॉब ऑपॉर्च्युनिटी हाडले, केसो इंडस्ट्रीज हाडले आमगे लोकांक. एक आयुष हॉस्पिटल केला आनी थोडे गोंयकाराक जॉब मेळ्ळा, दुसरे सगळे भायले लोकांक जॉब मेळ्ळा. आमचे मोपा एअरपोर्ट केला आनी मोपा एअरपोर्ट आमगे फकत बारीक बारीक कामाक आमचे गोंयकार आहात. व्हडले हाय पोस्ट आनी बरे पोस्टार दुसरे भायले हाडलो आहात. आनी थोडे आहात आमचे गोंयकार, दुसरे हुंय ना. आनी कितें केला, इतले पावर आसून फायनान्स, स्टेट मिनिस्टर फॉर फायनान्स, मागीर आयुष मिनिस्टर आशिल्लो, टुरिझम मिनिस्टर, सेंट्रल टुरिझम मिनिस्टर, कितें हाडला गोंयचे पासून. सगळे फंक्शनां तो मेळटालो म्हाका. केन्ना आमचे सरकाराचे प्रोग्राम आशिल्ले तेन्ना तो सदां आसतालो थिंगा. प्रोग्रामां फंक्शनां स्टेजीर आसपाक सदां आसतालो. पूण लोकां पासत कितें जाला, ग्राउंड रियलिटी आमी पळोवपाक जाय. आनी देखून हांव म्हणटा, लोक आमचे रमाकांत वळखतात आनी म्हाका गॅरंटी आसा लोकांचे एस्पिरेशन्स आहात ते, लोकांचे फुडार कितें चिंतात ते गोंयचे पासत, ट्रस्ट तेगे हातीन दवरूं जाता आनी तो फुडें वतलो. He is also a colleague of mine. He is a lawyer. I've known him when I used to go to the High Court with my father. I used to see him sitting in our old High Court at the Excise Commission buildings are there. I used to see him there, and he was very highly respected, sitting among stalwarts like Joachim Dias and all. I remember, and I remember that I was a small boy at that time, and I remember him being held in a very high respect. He, Dayanand Narvekar, all used to come over there at that time in the barroom. The barroom daklo ashillo. And I used to also be sitting there amongst the lawyers. So I know him, I know his standing, I know his work, and I can assure you that he will be there for the people day or night, and he will not be one who will let us down. He has his blood for Goa, he has his breath for Goa, and he goyche pasot kit korpa to manun boykun atlo amche goyche pasot. So I appeal not only to the youth, the young girls, to the ladies, to our people, supporters, even people who are not Congress followers. I appeal to each one. फुडें येयात आनी आमचे रमाकांत खलपा पासत तुमी वोट मारात आनी चेंज पळयात. आमी चेंज विथ अ डिफरन्स विल कम. थँक यू. सर, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, जसे तुम्ही आता म्हटले तो शब्द वापरलो, चेंज, कितें गोंयचे फेस चेंज अशें दिसतले इन फ्युचर? Ramakant Khalap has a vision, and he has a vision of doing good development for Goa. Amge Goa was on an international map for a lot of investments. Investments gives you an opportunity to give employment, and that is a place where you can get experience. And from experience, you can allow people to take up government jobs, to take up very good jobs. आणि आमचे भुरगे आसात ते तूं जाणा हाय पोजिशनान भायर वयतात आनी हाय पोजिशनान आसतात. मागीर आमी एक पेपरार घेता, आमचो गोंयचो भुरगो, गोंयची चली व्हडली जाली थिंगा, आमी गोंय कित्याक जावपा जायना तो कोतलो. सो इट वील बी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, जॉब सॅटिस्फॅक्शन, बट इवन द लिविंग will change of every person. कित्याक एक पाटी बरो जॉब मेळ्ळो, तूं जाणा सगळे घरांत सॅटिस्फायड जातात, तर एक घर सगळें करूं जाता, तुगे लायफ चेंज करूं जाता. नाल्यार हेजेर डिपेंड करपाक, तेजेर डिपेंड करपाक, लोन मागपाक भायर वचपाक पडटा. म्हाका तेसलो म्हाका बरो लागना, आमकांय बरो लागना, तेकाय बरो लागना.
हांव जाणा तो गोंयचे कसो झगडलो आनी बरें करलो. Sir, has a not go in charge. See, campaigning strategies are our internal matters. If we put our plan, roadmap on the ground, you know, it will be a political hiccups will always be there, where they will be attempting to stop us here, stop us there. But we will work it out, where we have already coordinated with our block members, and we will work out the roadmap of how we go about from there. 20 constituencies, so how you will go? See, election of parliament is not like assembly election. Yes. You don't go house to house, dara was not for parliament election. But we will have meetings where we will spread the messages. Our booth committee members and booth workers will be active and they will spread the word. Today we have a candidate. I तुमक सांगलो ने काल की आमी हुई गेल जाल्यार लोक विचारताले कॅन्डिडेट कोण म्हण. आता कॅन्डिडेट आसा, नाव आसा, तोंड आसा. So that is why it is a better position. We can tell also the good virtues of our candidate, and we can expect that our candidate will deliver the result and people will come out. Because I too put frustration on the ground kitli zala, anger against the government kitli zala. सगळे अच्छे दिन प्रॉमिस केला की झाला, 15 लाख प्रॉमिस केला की झाला. ब्लॅक मनी हाडलो म्हणटाले, खूंय गेले ब्लॅक मनी. वयल्यान तुम्ही इलेक्ट्रल बॉन्ड करून तुम्ही लोकांचे पयशे घेताले, कोणाक भितर जाता तेंका मागीर सोडटाले, नाल्यार कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिताले आनी ते लिपोवपाक सोदताले. ते तूं सांगताला स्विस बँक अकाउंट हाडटले लोकांक दाखयतले म्हण. कितें जालें स्विस बँक अकाउंट आनी हे लिपयताले. आतां चोया पीएम केअर फंड कोणाके पयशे येयले ते चोया, सगळे भायर सरले आतां. सो असले आमी फटींगपण करपाचें न्ही. आनी जीएसटी लायला, बिझनेस बंद केला. आतां एफडी येतात, शॉपां हेंका तेंका बंद करतात. तुम्ही पळय जाल्यार लेटेस्ट कितें जाला, एक्सायज हेंका नोटीस तेंका नोटीस, तुम्ही शॉर्ट पेड इंटरेस्ट लायतात. आनी लोक बारीक बारीक बिझनेस करतात, एकलो धंदो करतात. 2 लाख 3 लाखाचे नोटीस काडली जाल्यार तुमी पळयला आसतो, लोकांक सांगला आसतो, तुमकां गांवांत वचून चोया. लोकांक फकत दुखयतात. आनी काल पासून पळय एक सेल डीड रजिस्टर करपाक तात्काळाची कितले लाखांनी फारीक करूं जाय. हे सरकार कितें करता, फकत चोऱ्याक वयतात, पयशे ना, डेव्हलपमेंटाक पयशे ना, इतले व्हडले व्हडले फंक्शन करतात आनी थिंगा पडेली मोडटात, मागीर म्हणटा डेव्हलपमेंटाक पयशे ना. सो दीस लोकांक दारा पावयतले आमी, लोकांक सांगतले आमी यशेश आहा आनी तुका जाय जाल्यार बरें सरकार. आमी लोकांक, आमी काँग्रेस सरकारान केन्ना लोकांक दुखयलो ना, लोकांक हेल्प केल्लो. सर आज इंडस्ट्रीज खूब येयल्या, जशें कितें आय हॉस्पिटल जावं एअरपोर्ट आनी कितें कितें. पूण आमच्या गोंयच्या लोकांक तितून एम्प्लॉयमेंट ना. सरकार जाल्यार एम्प्लॉयमेंटात कितें करतले? टॅक्स भरला घेता. आमचे रूल हाडू जाता आनी रूल हाडू जाता की 75% जॉब्स फॉर वुमन्स म्हण. कित्याक हांव जाणा कितें कोण करपा तें. आमचें सरकार आतां येयली हांव करतलो. हांव कित्याक तेंकां फुकट एडवायस दितलो आतां सद्या. सर कितें न्यू स्किमी येवपाची गरज ते मागीर सांगतले. पयलीं आतां निवडून येयली न्ही, मागीर आमी स्कीम सगळे सांगतले. सर एसपी काँग्रेस दिली मॅन्युफॅक्चर न्याय पत्र, सो आनी कितें तुम्ही पळय जाल्यार काँग्रेस थिंक्स ऑफ द कॉमन मॅन, सामको लास्ट मॅन. काँग्रेस इज अ मॅन, is a party for the barik munchak, and Congress never makes a difference. Congress is not a party of the rich and the famous and the bold and the beautiful. You must understand what I am telling you from this. Yes. Thank you so much.